सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आमी आज तान त्रिदूम सुरू करता इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे पोरबेचो आयचो पयलो दीस नोवेनाचो. ह्या त्रिदुमाचो पयलो दीस कितें भाशेन कॉन्फ्ररीची आमची सगळीं वांगडी इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची कॉन्फ्रार आसा ताची सगळीं वांगडी कितें भाशेन ही मांडावोड सांबाडटात आनी मिसाची बॅट देवाक आर्गां दिवन ती भेटयतात. आयच्या दिसाक आमचे मदें आसा फादर पिटर ब्रिटो. वळखतात तुमी? वळखीचेंशें लागता. जातलें काय अशें म्हणून आमी ताका पाचारता आमचे इगोजेर, पूण तो पातकूर सांकवाडचे इगोजेचो. तशेंच आतां सद्याक तो आसा सँक्च्युरीन म्हणजे फादर कॅनेट ट्रॅक्टर खरो पूण एक्टींग एक्टर तो आतां सद्याक सँक्च्युरीन सगलो कारबार पांच वाजाचो तो पळयता आनी थंयसर रावता. कितें भाशेन फादर तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देवान तुका खूब बरी भलायकी दिवन हो वावर उदीक आनी उदीक फुडें व्हरूंक तुका आपले मजुरीन तुका उदीक आनी उदीक हें मिसांव फुडें व्हरूंक आदार दिवं म्हूण आमी कितें भाशेन मागतना आयच्या दिसाक आमचे फिरगोजीन माये मोगाचो येवकार तुका आमी दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मोगाल बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय विचून काडला तो म्हणल्यार मारयेन केलें तशें नवसोरणी हाडुया आनी जिवीत दिवया. आमचे सरभोंवती आमकां सगल्यांक कसली ना कसली तरी नवसोरणी आयलोली जाय. तें आमी आमच्या जिविताचेर नियाल्ल्यार बेस बरे तरेन आमकां गमून येतलें. मारिया आपल्या समाजाक आपल्या काळार नवसोरणेचो दूत जाली आनी हे नवसोरणे उद्देशी तिणें बापाचें सुबा जिवीत संवसाराक परसो लायलें. आयच्या काळाक आमकां आपल्या पातलावदारांक आपणा परी नवसोरणी हाडपी आनी जिवीत बांदपी दूत जावंक ती आपयता. तर आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना तिचे परी बरें आनी दुसऱ्यांच्या फायद्याक पडटले नवसोरणे उद्देशी आनी जिवीत दिवपी दूत जावंक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक फावो ती कृपा आनी बोल मागून घेवया. मोगाचे बाबा भयणीनो, आतांच आयकल्ल्या सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. आयचो विशय मारयेन केला तशेंच नवसोरणी हाडुया आनी जिवीत दिवया. इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे हें पयलेंच नोवेन त्रिदूम आमी समोर रमता आसतना ह्या पयल्याच नोवेनान आमचीच नवसोरणी पयले सुवातेर आमी करूंक आनी आमच्या जिविताचे बदलणी जावंक आमी सान आमी मागतले. आनी कितें भाशेन आमी सगळीं पातकी देखून आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं आमी मोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंखवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Christa
काकुतो Krista kakuto kakuto Sumya kakuto Sumya kakuto kakuto प्रार्थया कोनवाळ्या बापा आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टां दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून भोश्टोंक निर्मी नाका हे आमी मागता आमच्या सोब्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोब्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता ती राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले दुसरें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेलो जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा जी येतात तीं आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून पुनर्जिवन जाल्लो ताचे खातीर जिवच्याक तो सगल्यां खातीर मेलो देखून हे फुडें मासा रोगताचे गती प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखनाव आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताच्या गती प्रमाणे जियेताना वळखलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखनाव म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना पोरनें गेलें आनी आतां सोगलें नवें जालें हें सोगलें देवा कडसून आयलां ताणेंच क्रिस्ता सोवें सोंदान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यात आनी हें सोंदान दुसऱ्यांक पावुच्या मुन्यारपणान आमकां दिलां क्रिस्ताक देवाक सोवें आयलो आनी मनशांची पातकां ताचेर तापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेत परतून हाडटलो आनी आतां ह्या सोंदानाचो संदेश परगटपाचें काम ताणें आमचे आदीन केलां म्हणटूच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव असो तुमकां उलो मारता क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका अशी विनंती करता देवाशी परतून येयात जेजूक कसलेंच पातोक नासलें तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जोडचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातोक जासो केलो देवाचे उतोरे आमचो जबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग पोतून म्हणुया सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग ओतम्या मोज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कोर सगल्या मोनान आनी कालसान आनी सोगतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर ओतम्या मोज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका जाबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग तोच सगल्या तुमचे ओकमान बक्षिता सगल्या वायटाक वखद दिता तो तुमचें जिवीत फोंडांतलें निवारता तुमच्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकूट घालता जाबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोट करून पेटोना ताचें कालीज काकलुतीचो तेवो ताचो क्रोध सोदां उत्ता तसलो न्हय तो सोदाकाल राग धरून रावचो ना जाबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तेल्या ताय ताचो मोग उदेती आनी ओस्तोमत जियेतोल्या एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता
जाबाब सोर्वेस्पोर सोगलोच कोनवालाय आनी माये मोग उद्गार म्हजें कालीस तुजे कुशीचे चाकराक लाय आनी उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. Survispor तुमचे सोवे असो. Luka pormone Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सोपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वखाणटा. वय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खोशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणेन म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयच्या ह्या पयल्याच नोवेनान इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीच्या आमी वांटो घेता समेस्त बाबा भयणां. आनी ह्या नोवेनांत आमचो विशय सुरवातेच्या उतरांनी जो आमकां सांगलोलो तो नव्यान आमकांच उगडास करुया. तो म्हणल्यार नवसोरणी. नवसोरणी सायबीण मायन आंकवार मारयेन केली तशीच आमी करूंक आनी आमचें जिवीत दुसऱ्या पासत दिवंक आयचो विशय. नवसोरणी म्हटल्यार ह्या उतराचो अर्थ कितें काय? अ चेंज. इन सिंपल वर्ड्स, अ चेंज. नवेपण और बदलणी पासून आमी म्हणूं येता. अ चेंज, नवेपण और बदलणी. आनी जायते फावटी आमकां दिसता ही चेंज म्हणटात ती, ही बदलणी म्हणटात ती जावपाक जाय दुसऱ्या वद्दांतल्यान, दुसऱ्यान करूंक जाय, ताणेन चेंज जावपाक जाय. जायते फावटी भुरगीं म्हणटात म्हणजे मामी डॅडी म्हाका समजनान. केन्ना केन्ना आवय बापूय म्हणटात आमचीं भुरगीं आमकां आयकनान. केन्ना केन्ना टिचरी म्हणटात आतांचीं भुरगीं दुसरेच भाशेचीं. आदलीं भुरगीं बरीं डिसिप्लीन आसलेलीं, आयकतालीं आनी खऱ्यांनी जायत. आतांचीं भुरगीं आयकनान तसलीं. आतांचीं आवय बापूय गोडेक सोजमनान तसलीं. वो आतांच्या तेंपार ह्या आमच्या घरांत आमचीं भुरगीं सोजमनान तसलीं. आमी वेता थंयसर खंयचेंय वातावरण जावं मनशाक दिसता दुसऱ्यान चेंज जावपाक जाय. द अदर पर्सन हॅज टू चेंज, नॉट मी. हांव चेंज जावपाक कोणाक नाका. आनी त्या पासत आमी आमकांच भितरल्या भितरूच म्हणटा हांवें केलां तें सगळें सारकें. जायते फावटी हें आमी कोत्ता वो आमी म्हणटा उलयता बिकॉज ऑफ वेरियस फॅक्टर्स. वन ऑफ द फॅक्टर कूड बी
आमचो सेल्फ इगो म्हणटा तो आमकां सगल्यांक आसता, पूण केन्ना केन्ना ताचो लेवल म्हणटा तो तर चडलो जाल्यार आमकां दिसता हांवूच सारको, टच मी नॉट, म्हाका हात लावना खंय, हांव आसा तोच बरो आहा. आनी त्या पासत जायते फावटी देर इज नो रूम फॉर करेक्शन्स, देर इज नो रूम फॉर करेक्शन्स. कोणाक कितें बरें सांगलेलें कोणाक लायक जायना, घरान भुरग्यांक जावं इस्कॉलान टिचरीन भुरग्यांक सांगलेलें लायक जायना. त्या पासत जायते रुल्स आमच्या इस्कॉलान पासून ह्या तेंपार येतात, ते म्हटल्यार भुरग्यांक हात लावपाक जायना, तांकां खास्त लावपाक जायना, तांकां मारूंक जायना, तांकां पनीश करपाक जायना, सगळें बरें आहा. बट वेन एम आय गोईंग टू चेंज? हांव केन्ना म्हाका चेंज कोत्तलो? कित्याक नवसरणी म्हणटात ती येवपाक जाय मुखी तुज्या खास जिवितान. तें बोट पयलें तुका दाखय, दुसऱ्याक दाखोवचे सुवातेर तूं 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 म्हणचे सुवातेर तें पयलें तुकाच दाखय आनी म्हण हांवें पयलो चेंज जावपाक जाय. आय हॅव टू चेंज फर्स्ट. ती चेंज आनी बदलणी म्हणटा ती तुजेर थावन येवपाक जाय. मग बाबा भयणीनो, वातावरणान ऑर इन द नेचर ऑर इन द एनवायरमेंट आमी तर पयलें जाल्यार कांयच सारकें आसा तशेंच उरोना, सगळेंच बदलता, सगळेंच बदलता. पर्यावरण पासून आमी पयलें जाल्यार पयलें पर्यावरण बरें आसलेलें तें आतां चड मुदार जालां, मॉडर्न जालां, प्रदूशण जालां, जायतें जालां, तें पासून सारकेंच उरोंक ना. घोडेक मनशाच्या दारुणायेक लागून, मनशाच्या आपस्वार्थाक लागून ह्यो बदलण्यो घोडेक घडटाच जाय समाजान. पूण आमच्या खास जिवितान तो नदर मारली जाल्यार आमच्या जिविताची बदलणी हांवें जण एकल्यान करूंक गरज. आनी त्या पासत आयचो विशय आमी नियाळाक घेतला तो नवसरणी आडोया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, पवित्र सभेन तर आमी नदर मारली जाल्यार पवित्र सभेच्या इतिहासान जायत्यो बदलण्यो जाल्यात. केन्ना केन्नाय आमकां घोडेक दिसता जायत मिसाक येता हांव तेन्ना आवय तोच फादर, तोच सेर्मांव, तीच मनशां, तोच लोक, सगळे आसा तशें तेंच, वयर जावन सकयल आख्खें मिसूच एक भाशेचेंच, तेंच सगळें आमी आयकता. भितर नवेपण म्हणटात तें कितें आहा? कांय ना अशें आमकां केन्ना केन्नाय दिसता. मोगाच्या भावा भयणीनो, घोडेक सगळें चेंज जावपाकूय जाय म्हणून ना, पूण तुजो एटिट्यूड घेवन तो मिसाक खंयच्या भाशेन येताय तेंय गरजेचें. तुजो एटिट्यूड आनी एप्रोच घेवन तूं मिसाक कोण भाशेन येताय, तुज्या जिविताची नवसरणी आनी बदलणी करूंक तें गरजेचें. आनी त्याच पासत आमकां दर मिसान मेवता तो एक दिसाचो गॉस्पल पॅसेज ऑर एक रिडींग आनी एक ताचें रिफ्लेक्शन आनी नियाळ आनी सेर्मांव आमच्या जिविताची बदलणी करूंक गरज. एक पावट खंय एके वस्तोरेन म्हटलें ही फादराक, जी वस्तोरी केन्नाच मिसाक येनासलेली, तिणेन म्हटलें ही फादर तूं म्हाका सांगताय तो मिसाक यो मिसाक यो, हांव तुका सांगता हांव मिसाक येना. तूं म्हाका सांगताय मिसाक यो, हांव मिसाक येना, म्हाका कारण आसा. मिसाक येना जावच्याक म्हाका एक कितेंच कारण आसा, आनी कारण हें मिसाक आहा तो लोक कोण सारको ना ह्या आख्ख्या गांवांक हांव वळखता. सगलो आख्खो गांव म्हाका जाणा आनी हांवूय गांवांकूय वळखता. कोण लोक बरो कोण लोक वायट तें सगळें हांव जाणा. तुका दिसता तो लोक सगलो बरो म्हणून तुजे फाटल्यान जायत्यो खबरो कोत्तात आनी जायते तांचें जिवीत सारकें ना. त्या पासत हांव तांचें तोंडूच पळोवपाक नाका म्हणून मिसाकूच येना. नाकाच म्हाका मीस आनी तांकां तोंडाक पळोवपाक. आनी तेन्ना फादरान तिका सांगलें खंय बायगो तुका हांव एक धाकटुलें एक काम सांगता तें कर, एक्सपेरिमेंट कसो. आनी तिका सांगलें खंय घरा कडेन थावन एकूच दीस मिसाक यो, एकूच दीस. आनी येता आसतना एका ग्लासान उदक बोर टू द ब्रीम, सारको वयर पासून कांठार, इल्ली पासून सुवात नासतना आख्खो ग्लास बोर. आनी घरान थावन ताचें घर लागींच आसलेलें खंय इगोजे कडेन तेकोनूच. घरान थावन इगोजेन चलोन यो, सामकें चलोन यो. आनी मागीर तुका हांव फुडल्यान कितें तें मागीर सांगता. फादरान म्हणलां न्हू एक पावटीच ये म्हणून
एक फावटीच या म्हणून ताणें तो ग्लास भरलो टू द ब्रीम, सारको कांठार, आनी तो सारको जतनायेन सुसेगाद माणसुकेन एक 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 पावल मारून मारून इगोजेन पावली. सामको मात पासून वचो नासतना, मात पासून वचो नासतना, एक ड्रॉप भायर पडो नासतना. कित्याक वयर सावन बर म्हटला म्हणटकूच कितें तरी लेसन आसतलो फादराचो, म्हणटकूच तो ग्लास हालोवपाक जायना म्हणून तिणें आपणाची तकली उजार केली आनी आख्खो ग्लास आहा तोहोच घेवन सामकीच इगोजेन फादरा कोणें पावली. फादराक म्हणलें, फादर पळय, तुवें सांगलाय तो आख्खोच ग्लास भरून हांवें हाडलो टू द ब्रीम, कांयच वचोंक दिवंक ना. फादरान म्हणलें, हांवें तुका सांगोंक नासलेलें उदक भायर पडो येता वो ना पडो येता, तुवें सारको आहा तोहोच कित्याक हाडलो. ना, तुजो कितें तरी लेसन आसतलो ताचे वयर म्हणून हांवें आख्खोच भरून हाडला, सामकोच आहा तोहोच. आनी मागीर फादरान तिका सांगलें, हुंय जिवितान जायते फावटी तुका डिस्टर्ब आनी डिस्ट्रॅक्ट करपाक जायतो लोक आसतलो, पूण तुज्या जिविताची नवसरणी तुज्या हातांत आसा. तुज्या जिविताची नवसरणी तुज्या हातांत आसा. दुसरे फॅक्टर्स भायल्यान भितर कोण तुका कितें म्हणत, तुजें जिवीत तुज्या हातांत आसा. तुवें तें सांबाळूंक जाय, तुवें तें बदलूंक जाय, तुवें ताची नवसरणी हाडूंक जाय. यू हॅव टू ब्रिंग अ चेंज. म्हाका बाबा भयणीनो, कित्याक लागून सांगलां, जायते फावटी आमकां दिसता जिवितान जायत्यो वस्तू घडटात त्यो दुसऱ्या मनशांक लागून. ना, जायते फावटी आमीच आमचें जिवीत पिड्यार करता. त्या पासत पयली चेंज, फर्स्ट फॅक्टर म्हणटा तो आमीच जावपाक जाय. आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक दर एक दिसा. त्या पासत एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दर दिसा आमच्या जिविताची मोलावणी इम्पॉर्टंट. आमी खंय पावल्या, आमचें जिवीत देवा मुखार खंय आसा, कितलें पयस आसा आनी कितलें लागीं आसा. आनी त्या पासत पवित्र सभेंत आनी जायते उपाय आमकां आसात आमचीच मोलावणी करपाक. आमचें जिवीत खंय पावलां तें यार्ड स्टीक कशी घेवन आमी मेजर करपाक खंय पावलां आमचें जिवीत. देखीक आमी म्हणूं येता, मिसाक आमी येता तेन्ना देवाचें उतर आयकता, नियाळ करता आनी आमी जिविताक लायता. देवाच्या उतराचें इल्लेशें मेडिटेशन, इल्लेशें रिफ्लेक्शन आमी करता. त्या बरोबर आमी पळयता केन्ना केन्नाय आमच्या इगोजांनी घडटात ते धाकटे धाकटे वो व्हडले व्हडले रेतीर, वर आमी म्हणटा रिकलेक्शन्स, जावं ती वेगवेगळ्या एसोसिएशनाक आसतात तेन्ना वो आख्ख्या गांवांक आसतात तेन्ना. आमकां गोडेगोड आसा तो आमचे इगोजेन नायट विजिलूय जालेलें एक टायम, रेतूरूय जालें आसतलें एक टायम, रिकलेक्शनूय जालें नासतलें एक एक टायम. म्हणटकूच हे सोयेक आमकां जावपाक जाय. मोर टू इंट्रोस्पेक्ट, तुज्याच अंतस्करणान भितर सरून पळोवपाक तूं खंय पावलाय, तुजें जिवीत खंय आसा हें तुवें पळोवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर आमी पळयता व्हडल्यांतलो व्हडलो उपाय आमची नवसरणी आमी करपाक, जो आमकां 7 साक्रामेंतां मदें मेवता तो म्हटल्यार आमी जाणा कुमसार. कुमसार व्हडल्यांतली व्हडली नवसरणी पर्सनलायज करून आमच्या जिविताची करूं. एक फावट एक वस्तुरी अशीच म्हणूं लागली, फादर आमी मिसाक येता तेन्ना हांव पातकी म्हणटा, सगळीं बरोबर, आनी हांव पातकी म्हटल्या उपरांत मागीर तूं एक आनीक धाकटें खरीत मागणें म्हणटाय, जंय त्या मागण्यांतलो अर्थ आमकां असो मेवता, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. म्हणटकूच जालें ना कुमसार, हें म्हटलें मागणें म्हणटकूच जालें ना कुमसार म्हणून म्हाका पत्तो क्वेश्चन. आनी तिका सांगलें कुमसार म्हणटात थंयसर आमकां देवाचें पाद्रीच्या हातींतल्यान एब्सोल्युशन मेवता. एब्सोल्युशन म्हटल्यार पातकांचें बोगसणें तें फकत पाद्रीच्या हातांतल्यान आमकां मेवता. कित्याक ताचे हात याज्ञिकाचे माकल्यात याज्ञिकी संस्कारणेच्या वेळार तें फकत पाद्रीनूच दिवपाक जाता. तें तुका कोण खंयच्या कावन्सिलरान वो कोण सायकॅट्रिस्ट आहात ताणें तुका तें दिवपाक जाय. तो घडये तुका आयकतलो, समजतलो, पूण तुज्या जिविताची नवसरणी अदीक खोलायेन करूंक तुका देवाचो आदार मेवता कुमसारांतल्यानूच. आमकांय जायत विचार करया, कुमसार आमी जाता तरी काय, वो आमी आमकांच फटयता. थोडे फावटी आमी कुमसार जाता वर्सांनी, 4-5 वर्सांनी.
थोडे फावटी आमकांच खबर आसना केन्ना कुमसार जाल्ली. थोडे फावटी आमी कुमसाराक तेच आमचे रेंगटेट्यांक तीच कॅसेट वाजता. कॅसेट वाचल्यार कांय वायट ना, पूण इल्लेशें तरी तुज्या जिविताचें बदलली जावन एका तरी पातकाचेर तुवें तुजो जिविताचो भार घालून त्या पातकाक ओवरकम करपाक प्रयत्न करूंक जाय. मोगोच्या बाबा भयणीनो, आमी घोडेक आमकांच म्हणटा आमी सगळीं मनीस, आमी सगळीं चुकता, आमी सगळीं पातकी, पूण आमकां आमी उगडास करूंक जाय. देवान आमकां आपलो आत्मो दिला, जाणवायेचो आत्मो, आनी ह्या आत्म्या वरवीं कितें बरें आनी कितें वायट हाचे मदें अंतर करपाक, आमकां डिस्टिंग्वीश करपाक देवान हो आत्मो दिला. ताका पासून आमी म्हणूंक जायना आमी पातकी, आमी सगळीं चुकता, आमी सगळीं पातकी, आमी सगळीं चुकता. पूण टू चूज बिटवीन वॉट इज गूड एंड बॅड हें डिस्टिंक्शन करपाक मनशाक जी जाणवाय आसा ती जाणवाय जनावरांक ना, मनशाक आहा. त्या पासत मनशाक देवान सगळ्या रोचना बरोस व्हडल्या दर्ज्यान ताका रोचला. मोगोच्या बाबा भयणीन, पवित्र पुस्तकान जायते कडेन आमकां मेवता नवसरणी. आमी पळयलें जाल्यार मॅथ्यू 21:12-17 जेजू देव मंदिरान, देव टेंपलान भितर सरता आनी सगळो बाजार जालो भितर तो पळयता आनी म्हणटा हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर वेपाराचें घर करिनाकात, तें करात मागण्यांचें घर. नवसरणी म्हटल्यार कितें? आमचें जिवीत, आमचें काळीज, आमचें कुशेंस डे बाय डे एक एक दीस आमी नवें करूं. आनी त्या पासत पवित्र पुस्तकांत आमकां अशेंय मेवता तुमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर, तुमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटकूच आमची कूड आमी कशे भाशेन नेटयता, साफ दवरता, खंय पावलें आमचें जिवीत, आमचें पातक खंय आमकां ओडटा, खंयची पातकाची दारोणाय आमकां देवा कडली पयस वता, खंयचें पातक पोत्तून 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 हांव करता आनी म्हाका कंट्रोलूच ना ह्या पातकाचेर. म्हणटकूच आयज आमकांच आमी उगडास करूंक जाय आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जशे परी आमी पवित्र सभेचे एक एकलो जिवे फातर आमी जेजूची गुदाड कूड द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट आमी घडटा. दुसरें आमी पळयता इन आयझाया 43:19 आय विल मेक अ वे इन द विल्डरनेस एंड रिवर्स इन द डेजर्ट. आनी हेंच कितें आमी आयकलां आयच्या पयल्या वाचपान. असलीच सोयरीगत आयच्या पयल्या वाचपांतलीं उतरां आमी तर नियाळ्ळीं जाल्यार एकूच वळ आमी घेवया. पाडकुलो आनी शिवांचें पोर बाराबर वेतात आनी एक सोपुल्लो भुरगो तांकां राखता. पाडकुल्लो आनी शिवांचें पोर बाराबर वेतात आनी एक सोपुल्लो भुरगो तांकां राखता. म्हटल्यार कितें काय? को एक्झिस्टन्स, लिव्हींग टुगेदर, सगळीं बरोबर जेवंक शिकतात. नवसरणी म्हणजे कितें? हेंच दुसरी बाजू आमी म्हणूं येता. टू लिव्ह टुगेदर, टू को एक्झिस्ट. जायते फावटी आमकां आमचोच शेजारी, आमच्याच वाड्यांतलो, आमच्याच गांवांतलो आमकां नाका दिसता. तो बायलो, तो वयलो, तो आमचो न्हू, तो सेटलर, तो आनी कोण, आमकां नाका. आमीच गोंयकार, आमी बरीं हांव, आमकां असलें दिसता. ते पासत नवसरणी म्हटल्यार हें सगल्यांक आमी एक्सेप्ट करपाक, ती म्हजी बाबा भयणां. त्या पासत शुभ वर्तमानान आमकां जेजू म्हणटा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एकूच. तिनूय डिफरंट पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी जायत, पूण तेगूय एकूच. तेच भाशेन आमच्या जिविताची नवसरणी जातली जाल्यार आमी एकामेकाची बाबा भयणां म्हणून आमीच आमकां सांगूंक गरज. आनी तिसरें कोटेशन आमी म्हणटा तें मॅथ्यू 6:14 आमकां मेवता फॉरगिव वन अनदर. एकामेकाक बोगसात. वी हॅव नो ऑप्शन. आमकां आनी ऑप्शन ना, एकामेकाक बोगसूचेंच. दीस इज द ओन्ली ऑप्शन दॅट वी हॅव. कित्याक पासत आमच्या बापा म्हणटा आसतना आमी तेंच रिपीट करता. आमी म्हणटा जशीं आमी आमचेर चुकतात तांचीं पातकां बोगशिता तशीं आमचीं तूं पातकां बोगोस. हाचो अर्थ कितें? आमी तर आमचेर चुकलोल्यांक आमी बोगशिना जाल्यार तूं आमचीं पातकां बोगशिना खंय. म्हणटकूच वी हॅव नो ऑप्शन दॅन टू फॉरगिव वन अनदर एज जीजस हॅज फॉरगिवन अस. मोगाच्या बाबा भयणीनो,
नवसोरणी म्हटल्यार हेंच पयलीं आमकांच बोट दाखोवप आनी म्हणप पळय हांवें नवसोरणी हाडूंक जाय, हांव चुकतां, म्हजी मिस्टेक, आमचो सेल्फ इगो फाटीं दवरून आनी हें जावन आसा जिवीत. दीस इज लायफ. आमी जेन्ना आमकांच ल्हान कोत्ता, खालती जाता, तेन्ना देव आमकां वयर काडटा आनी हीच आमच्या जिविताची धाकटुली सपुल्ली पोंटी आमी पेटयता. लायफ दॅट वी गीव टू वन अनदर. आमी सान पयल्याच नव्यानान आमकां देवाचो आदार मागुया. आमच्याच जिविताची नवसोरणी आमी सगळ्यांनी करूंक आनी हे भाशेन आमच्या जिविताचो बरो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक नव्यानान आंकवार मारेचे मजतीन देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया. आमची मागणी देवाच्या हातान आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपणांतल्यान आनी बरे जिविताचे देखी उद्देशी जेजू पोरी दुसऱ्यांची उदरगत आनी बरेपण जातली नवसोरणी हाडूंक वावरूंक तशेंच तांचे नवसोरणे उद्देशी जिवीत फोलवून जावंक तांकां देवा बापाची फावो ती कृपा आनी बळ आमी मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगल्यांच्या फायद्याक पडटा तसली आनी जिवीत उखलून दवरता तसली नवसोरणी समाजांत हाडूंक तांकां ह्या जबाबदारेंत फावो तें देवा बापाचें बळ आनी कृपा आमी मागुया. पवित्र सोबेच्या वांगड्यांनी आपल्या फुडाऱ्या जेजूचो पाटलाव करता आसतना ताचें खरें मिसाव ह्या संवसारान वळखून घेवंक आपली जबाबदारी मानून घेवन जेजून केलें तशेंच जिवीत दिवपी नवसोरणी हाडूंक वावरूंक तांकां देवा बापाचें फावो तें बळ आनी कृपा आमी मागुया. आमकां दर एका क्रिस्ती बाबात्यांक आमच्या पेले सोवें जबाबदारी आसा ती मानून घेवंक उत्तेजन दितली आनी जिवीत फलादीक करतल्या उतरां आनी कोन्या वरवीं हे जबाबदारेचे बरे परगटणार जावंक आमकां दर एकल्यांक देवा बापाची फावो ती कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या कॉन्फ्रादीच्या मेंबरां पासत आनी तांच्या फामिली पासत तांकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. ही आमची मागणी तुज्या हातान दोनी आमी घाल्यान आनीकूय जायत्यो आमच्यो गरजो आसात तितून जाणय. गरज जाल्यार आमकां त्यो फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
बेटोने वेदार गीत घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. म्हज्या बाबा भयणीनो हे मनशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुजे मुखार भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकोतीन तो आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काड्यांनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिदवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आजशें जावन तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Somiaci sunami odamata,
शिकले येता इकडे फावटी तो वैभवाने सोड आणि तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडांनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आख्वार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पती बागीवन जुजे बागीवन दरुदुदा बागीवन जुजेवाज बागीवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओथरेकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सगळ्यांक तुवें वचचें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कोडी रोगताच्या ह्या गुठान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणीनो, त्रयोदशी फाल्यांच्या दिसाक 5:30 वरांचेर आमी तेस करचे ना, पूण अद्य वर सांतिस्मा मुखार आमी किरीत भाशेन जेजूक बोजून आमची सगळी जिविताची नवसुरणी करून ह्या फेस्ताचे परबेक आमी तयार जातले. फाल्यां 5:30 वरांचेर अद्देवर आसतले सांती साक्रामेंत, उपरांत नोवेन आनी उपरांत साल्व. किरीत भाशेन हो सोय घेवन पादवीगाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान फादर ब्रिटो किरीत भाशेन आमी दिन वाचता. आनीक एक दीस तो आमकां प्रवचन करूंक येतलो. काळजांतान ताचे आमी आभार आठयता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Pratuja sorves porauci de babuni sau cetojamta, pavutus neau diuci catitias mudace morum, adifures tucia dolia mucatum, anguar marec tuven god sopomantiș corucheni, antica povidat mea coru tucia devic civitat ghetni, e tucia purn rosnicati sotosace o marea de amitu cava canta, antuenam cadir milai tecam, tuci monic, मोहिमेक पावते भाषेन आम्ही कोणच्या आमकाय मारिये मायेचे विनोदी दिसा दिसोदीक निर्मोळ आणि पवित्र करून आम्ही मागता ख्रिस्ता आमच्या सोम्या मोती देवाचो आदार सुख सदा काल आमची ताय तुमचो त्रयोदशी आम्ही आज काय करता आसतना पयलो बेस आज काय करतली दुसरो लोक T15 सदांच करता तिसरो आज करतली चवथो आमी करतली पांचवो आज करतली आनी सवो आमी करतले शेवटाक सातवो आमी सगळी बरोबर करतली सातूय आमी गावूंक जाय रोज फाल्यांतान आमी करतली It